सो हे 6th चॅप्टराचें ध्यान योग म्हणून ताजे आमी आज एक पार्ट 2 पार्ट आसता ते आजी आनी परा वेडनेसडे काही सेकंड पार्ट करतली ती. सो हे 6th चॅप्टरान तूं देवान कवर करची म्हळ्यार हे फ्यू थिम्स आसा ती बेसिकली ध्यान योगा आनी तांचो फर्स्ट अबाउट 9 श्लोकांसू मना वयरी की मन आमगेलें बंधू वय शत्रू वय तें ब्रॉड थीम. आनी संन्यास म्हळ्यार कसं संन्यासी चांग संन्यासी म्हळ्यार कसं न्हय तागेली मना प्रवृत्ती कशी आसा ताजे विशय सांगता ती देव. आनी मागीर 10th श्लोक देखून 36th श्लोक ते अष्टांग योगा वयर आसा तें कसं म्हणून आमी फायंड आउट करुया. मागीर 37 to 49 कोणाक सेव सूर करता ती देवाल भक्तीन तूं जाल्यार तूं समवेर दे डोंट फायंड सक्सेस ह्या जन्मान तुजी मुखार कसन जातलें इफ यू डोंट फायंड सक्सेस. तशें अर्जुनाक मना डाऊट आसता त्या देवान क्लियर करचें आसा. आनी लास्ट योगीन तूं श्रेष्ठ जावन आशिल्ली योगी कोण म्हणून तशी कळटा आमकां. आतां आमी इन जनरल पळयल्यार हे भगवद्गीतेचें एज इट इज तातूंत मेन प्रभुपाद स्वाम्यान तांचे परपोर्ट दिलेलो आसा ताजें एक ट्रान्सलेशन जाता ताजें एक मिनींग तांतूं देखून कसन तें एक तें दिव्य ज्ञान तें इंटरप्रेट करचें आमकां शक्ती तांगेल स्वाम्याल देवाल कृपेन तें येता. ताजी मिनींग्स आमी पळोवया. सूर्य देवान सांगचें आसा फर्स्ट श्लोकान तूं की श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलम कार्यम कर्म करोति या स संन्यासी च योगी च न निरग्नि न चक्रिय. आनी तूं सांगचें आसा अनाश्रितम म्हणून. आश्रित म्हळ्यार कशें न्हय आमी पुरा जेन्ना खंयच्याय विशयांत एक लायफान तूं एक मोटिवेटेड जावन खंयची एक फल प्राप्त करचें ट्राय करता ती. फॉर एग्जाम्पल एज अ यंग बॉय क्रिकेटा इंट्रस्ट आसा ताणें पळयलें की इंडियान एक वर्ल्ड कप विन जालें तो क्रिकेट खेळचें सूर करता आनी लायक कोण कॉन्सन्ट्रेट करता की म्हाका व्हड प्लेयर जावका जाल्यार तागेलें मन आमकां कसं आसा की टीम हांव पार्ट घेतलो इंडिया तूं वतलो आनी एक दिवस म्हाका वर्ल्ड कप विनींग टिमांत हांव आसतलो. सो ते वर्ल्ड कपा मना दवरून तो मोटिवेट जाता. सो वर्ल्ड कप आश्रितम त्या प्रकार तो मना दवरता. तशी संन्यासी कृष्ण सांगता तूं की तो खंयच्यान अट्रॅक्ट जाता खंयच्यान मोटिवेट जाता. संन्यासीच्या योगीचे खंयच्यान अट्रॅक्ट जाता शुद्धीकरणान की तांगेल्या हृदयान तशी पुरा दोश वचून पुरा द्वंद्व वचून एकाग्र मनान तांणी देवाले सेव करूं येता ताजेन तांणी मोटिवेट जातात म्हणून सांगिल्लें आसा. सो हातूंत प्रभुपाद स्वाम्यान सांगचें आसा की हाजी ग्रेट एग्जाम्पल म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू. तांणी पुरा तांगेले संन्यास स्विकार करतरी खाली तांणी देवाले अवतार जाल्यार तांणी संन्यासी रुपारी तांगेले लील दाखयलें की कसने विंगड पुरा खंयच्यान तूं इंट्रस्ट नासी खाली एक देवाल भक्ती करचें आनी विंगड जनाक देवाल भक्ती मार्गान थाडचें हें पुरा पशी व्हड काम म्हूण तांणी ते संन्यासी जावन तांणी तांगेले एक रोल प्ले केलेलो आसा. सो हें प्रभुपाद सांगता अशी संन्यासी कोणाक मूड आसता पळय दॅट इज द परफेक्ट म्हणून. संन्यासी च योगी जो तो परफेक्ट योगी वय तो परफेक्ट संन्यासी वय. तांणी तांगेले भारी एक चंद प्रार्थना बरयलेलो आसा शिष्टाष्टकम म्हणून. तुमी कोणी वाजिनातल्यार तुमी ऑनलायन फायंड आउट कर येता. भारी चंद प्रार्थना दी शिष्टाष्टकम म्हणून. तांतूं चैतन्य महाप्रभून एक श्लोक सांगचे आसा तांगेले संन्यास मुडारी. न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तीर अहेतुकी त्वयि. की जन्म जंतर जन्म म्हाका धन नाका न धनम न जनम न सुंदरीम विंगड कसने नाक देवा मम जन्मनी जन्मनीश्वरे कसन जावका जन्मान एवरी जन्मान कसन जाव भवतात भक्तीर अहेतुकी कंटिन्युअसली देवा तुगेली भक्ती करता तसल भाग्य दी म्हणून. सो हें संन्यासाल मूड आसता. आनी वैष्णवान संन्यासी तांकां त्रिदंडी संन्यासी म्हणटा ती. त्रिदंडी म्हळ्यार तांगेले तांणी दंड दवरचे आसता संन्यासीन तूं ते त्रिदंडी संन्यासी म्हणटात. आनी ते त्रिदंडी ते सिंबॉलिक कसं म्हळ्यार मनसा कर्मणा वाचा की तांणी तिन्नी रुपारी पूर्ण रुपारी विष्णूक देवाक समर्पित जावन आसा ती म्हणून. तांगेले कसने तांगेले 1.00001% वय तांगेले कसने सेल्फ इंट्रस्ट ना. सो आमी पळय येता की
मध्वाचार्य देखून कितली सकट वैष्णव सुमार खंयची खंयची मठाच आसा ती तांणी पुरा तांगेले ते संन्यास एक्सेप्ट करतरी तांणी ह्याच प्रकार ते वैष्णव जावन आशिल्ले संन्यासी तांणी ह्याच प्रकार तांगेले जीवन व्यतीत करता ती मनसा कर्मणा वाचा तांणी देवा लेका समर्पित आसता ती. आणि मुखारी देवान सांगचे आसा की निज जावन संन्यास योग म्हळ्यार कसं न्हय म्हण दोन्ही आमचो तांणी इंटरप्रेट सांगता ती देव सांगता की आमकां फर्स्ट संन्यास योग और भक्ती कसं अंडरस्टँड जावका जाल्यार आमकां आमगेलें निज जावन स्वरूप सांगता कळका म्हूण सांगिल्लें आसा. चैतन्य महाप्रभून सांगिल्लें आसा जीवे स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्थ शक्ती भेदा भेद प्रकाश. म्हळ्यार खंयचे एक जीव आत्म आसता पळय ताची मेन स्वरूप कसं नासता पळय ते कृष्णाल नित्य जावन आशिल्ले दास म्हूण आनी त्या स्वरूपार आसल्यार आमकां आमी त्या केन्ना सिच्युएशनांत आसता ती तेन्ना आमकां देव रेसिप्रोकेट करता म्हणून. आज सामान्य जावन वय आतां आमगेल्या जिवनांत आमी पळयता आमी आमगेले फॅमिलीज आउट रावचे आसा पुरो ती चेडू आन आमा आनी देर इज ऑलवेज सम रेसिप्रोकेशन गोईंग ऑन आमी तांगेले खातीर कशें करतात. आनी कोणाक तुमी निमगेल्यार तुमगेले हॅपियस्ट मोमेंट्स इन युअर लायफ कसं नासतलें नो मॅटर खंयचेय रूप कोणूय असो तो व्हड इंडस्ट्रियलिस्ट असो कोणूय असो तांणी सांगतली की हांव हें केल्लें तेन्ना म्हगेले बायलेन अमूक वस्तू म्हगेले खातीर केल्लो और म्हगेले चेडूवान हें बर्थडेन तूं म्हगेले खातीर हें एक कशें की करून दाखयलें तेन्ना ते भारी म्हाका खुशी जाल्लेली. और आमी ओट्टू खंय की एक पिकनीक और टूराक गेल्लीं ती तेन्ना आमी ओट्टू आशिल्लीं ती दॅट वॉज अ व्हेरी हॅपी मोमेंट म्हणून. कसं लायक की तातूंत रेसिप्रोकेशन आसता आमी कशें केलेलें आमी कोणा प्रिती करता ती तांणी आमकां रेसिप्रोकेट करता ती तेन्ना तांणी रेसिप्रोकेट आमकां आपास ती प्रिती दाखयली सुद्दां आमकां भारी खुशी जाता. सो भक्तीन तूं आमी निज स्वरुपारी देवाक प्रिती करता ती आनी तीच प्रिती आमकां देवान आमकां तांगेली दय दिल्यारी देवान रेसिप्रोकेट केल्यारी तो कितलो व्हड विशय. तें संन्यास योग भक्तीचे मेन हेतू म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी तूं मुखार सून वचचें आतां तिन्नी श्लोकां देखून देवान अष्टांग योगा विशय सांगचें आसा. सो रियल एम ऑफ अ लिव्हिंग एंटिटी इज टू गिव अप पुरा आमगेल निज कसन स्वार्थ आसा की विष्णूक प्लीज करचें हरी तोशण तें आमी स्थितींत येता ती तेन्ना आमगेल्या जिवनांत देवाल दय येता आनी बाकी पुरा प्रॉब्लेम भारी सान दिसतलें. हाजे विशीं आमी मुखार डिस्कस करुया जाल्यार ह्या दोनी श्लोकांत मेन पर्पोट्स देखून कळयत. थर्ड श्लोकांत हांगा देखून अष्टांग योगा प्रोसेस सुरू जाता. अष्टांग योगा म्हळ्यार ध्यान दिवचें ते पुरा कशें की मेकॅनिक्स आसत पळय ते पतंजलीन योग सूत्र म्हूण तें एक बरयलेलें आसा तातूंत मस्त डिटेलार आसा आनी तांची कपिल मुनी तो देवाला अवतारू देव होतील चेडू जावन येवचे ताणें हें अष्टांग योगा विशय भागवतमांत अशें सांगिल्लें आसा. सो तातूंत मेन एक प्रोसेस आसता म्हळ्यार दोन पार्ट्स आसता ती द फर्स्ट स्टेज एंड द सेकंड स्टेज. सो फर्स्ट स्टेजाक पतंजली ऋषीन सांगिल्लें आसा योगा रुरुक्ष स्टेज म्हणून. तातूंत फर्स्ट पार्ट म्हळ्यार रुल्स एंड रेग्युलेशन्स कसन करका हें करूं नजे हें करका सो ताका यम नियम म्हणटा ती. आनी सेकंड स्टेजान आसन प्राणायाम सो एज टू गेट कंट्रोल ऑफ युअर माइंड एंड युअर बॉडी आसनास प्रॅक्टीस करचे प्राणायाम करचे. सो दीज आर द फर्स्ट स्टेप्स ऑन द लॅडर. इट इज लायक अ लॅडर आर कशें चमकतात पळय. सो दीज आर 8 स्टेप्स. फर्स्ट 4 स्टेप्स आर यम नियम आसन प्राणायाम. मागीर यू बिकम एडवान्स्ड वन्स यू आर एबल टू कंट्रोल युअर बॉडी एंड माइंड यू बिकम एडवान्स्ड आनी ताका योगारूढ स्टेज म्हणचे म्हळ्यार तुमी लॅडरार वयर पावली तांतू त्या स्टेजार देखून इट बिकम्स इंटेन्स म्हळ्यार तांतू कशें की एक डीप वता त्या स्टेजाक प्रत्याहार म्हणचे म्हळ्यार खंयचे इंद्रियाक पुरा कशें एक टॉर्टायज आसता पळय तागेले पुरा लिम्स भितर व्हरता तशी पुरा इंद्रियाक नियंत्रण करून तांणी खाली देवाल तांगेले भितर आशिल्ले परमात्मा वेरी कॉन्सन्ट्रेट करचे प्रयास करता आसता ती त्यांची तांगेले मेन पार्ट आसता ध्यानयोगांत. आनी धारणा तांणी प्रॅक्टीस करता 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 तांणी एक्सटर्नल सिच्युएशन भायची कसं पुरा अवस्था आसा पळय तांतूं देखून डिस्कनेक्ट जाता वता हगोरत आनी भितरी तांगेलें मन केंद्रीत करता वता ती पुरा लेखार तांणी एक एक पार्टार थिंक करचें आसा की न्ही हांव हें शरीर न्ही हांव हें एक एक पार्टार ते पुरा 24 एलिमेंट्स आसा ती तांणी पुरा हाजेर थिंक करता की हांव हें न्ही हांव हें न्ही हांव आत्म आनी हांव परमात्मा
हांव परमात्माला अंशू म्हण तशें तांणी दे गो डिपर एंड डिपर. मागीर मुखारी the third and the fourth stage are of course dhyan and samadhi. So yeah, it's a mechanical way it starts. मागीर ते हगूर हगूर जावन इंटेन्स जावन तो मनुष्य इनवर्ड्स वता आनी तो आध्यात्मिक दृष्टीरी तागेल मन केंद्रित करून परमात्मा सिद्धी प्राप्त करच्याक प्रयत्न करता. So this is the Ashtanga yoga process in a nutshell. या पतंजली सूत्रांतू आणि सांगिल्लें आसा. आता योगा मस्त पॉप्युलर आसा. दोज आर फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट. आसनास आनी आसतात पळय ते आतां पॉप्युलरली ते योगा म्हळ्यार पुरा जन ते योगासन म्हणून लेखतात जनरली. हाजी मुखारी फोर्थ श्लोकांतू आपास देवान सांगचें आसा की सर्व संकल्प संन्यासी म्हणून म्हळ्यार पुरा एक संकल्प घेवन देवाल विशयांतूची 100% डेडिकेशन दिवन तो तागेले प्रचार करता, व्यतीत करता. सो हाजी खातीर आमी एग्जाम्पल घेतल्यार पळयत की कोण इस्कॉनाचे संस्थापक आचार्य आसा ती शिला प्रभुपाद, तांनीच एक प्रकारार घेतल्यार हाजे एक एग्जाम्पल सर्व संकल्पक संन्यासी म्हणून. आनी हे आमी एक दोन विंगड दृश्टिकोणारी पळयता. संकल्प घेतला मात इन वॉट वे हॅज ही लेड इज लायफ. आमी पळयता तांणी दोन प्रिंसिपल तांणी तांगेल तुमी तांगेल बुक्सांत वाचिल्ल्यार और तांगेल इवन लेक्चर्स आयकल्यार हे तांणी दोन पॉयंट सिंपल रितेर केलना की तुम्ही लाईफ कॉम्प्लिकेट करू नका. हे दोन प्रिंसिपल्स फॉलो करात. आणि ही हिमसेल्फ लिव्ड विथ दिस प्रिंसिपल. द फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज अनुकूल्यस संकल्प. सो सर्व संकल्प संन्यासी तू अनुकूल्यस संकल्प म्हळ्यार कसन कसन कृष्णाल खातीर भक्ती खातीर फेवरेबल आसा खंयच्यान आमगेली भक्तीची वृद्धी जाता. कसं असतं कल्चरल असो आमगे लायफस्टायला पार्ट असो कसन आमी केल्यार देवाल लागी वता ती उपासना. सुधींद्र तीर्थ स्वामीन सांगिल्लें आसा व्यास उपासना म्हणून. म्हळ्यार तांणी त्या स्तोत्राचे पठणाचे बुक दिलेलें आसा. हें केल्यार तुमी देवा लागी वता उपासना. तशी अनुकूल्यस संकल्प कसन तुमी देवाल विशय करता ती ताजी लागी लागी वता ती तें करया ती म्हणून. आनी सेकंड प्रिंसिपल इज ऑल्सो सिंपल प्रतिकूल्यस्य वर्जनम. कसन तें फेवरेबल ना तें तुमी क्विट करका म्हणून तें सोडकार. सो इनफॅक्ट अनुकूल्यस्य संकल्प केल्यार ऑटोमॅटिकली प्रतिकूल्यस्य वर्जनम जाता. जाल्यार की आमी केन्ना आमगेली मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी केन्ना देवाल सेवेन तूं यूज करता, देवाल भक्तींत यूज करता ती ते नाक नातेलें ऑटोमॅटिकली एज अ बाय प्रॉडक्ट इट फॉल्स ऑफ. ताजे विशयन तूं चड एक प्रयास करता म्हणना जाल्यार वी हॅव टू बी केअरफूल म्हणून तशें सांगिल्लें आसा. आतां तांगेल्याक पळयल्यार तांणी प्रभुपाद स्वामी हिस्ट्रीन पळयल्यार तांणी संन्यास घेवन वृंदावनान तशी न्ही इन अ व्हेरी कम्फर्टेबल सिच्युएशन संन्यासी जावन भक्ती खातीर भारी एक अनुकूल सिच्युएशन आशिल्लें. जाल्यार तांणी तांगेल गुरूल आदेश आशिल्लो की इंग्लीश लँग्वेजान तुमी हे भक्ती विशय प्रोपोगेट करता, प्रचार करता. मस्त जाणां कळ्ळेत हाजेन आनी फॉरेन कंट्रीजांतूय वचून प्रचार करता. त्याचे खातीर तांणी 70 years एजार कितले कश्ट असल्यार कांय दुड्ड नासल्यार तांणी ते अमेरिका वचून तांगेल गुरून दिलेलो तो आदेश पालन केलेलो. आनी तांणी हेंच प्रिंसिपल यूज केलें ना तांगेलांतू की कसने एक टेक्नॉलॉजी वे असल्यार त्या टायमार तांणी पळय मायक्रोफोन की कसने मॉडर्न टेक्नॉलॉजी असो तांणी यूज केला. तांणी संत सांगचे आसा की हा हे मायक्रोफोन आसा दिस इज टेक्नॉलॉजी. तांगेले मस्त दुड्ड आयिल्ले आसता पुरो ते बुक्सांनी विकून तांणी चांग देवस्थान बांदून घाल. His principle was same. Whatever is there, reject करची नाका. We will utilize देवाल सेवेन तू देवाल भक्ती आणि देवाल विषय ताचे प्रचार करचे. I remember one of the sessions मुरलीधर शरण प्रभून स्टॅटिस्टिक्स दिलेलें की कितले करोडो कटल्यान भगवत गीता विकून गेल्या म्हणून इतल्या वर्सांतू. सो ही यूज एवरी बिट ऑफ एनर्जी एवरीथिंग कसन आशिल्लें तें देवाल सेवेन. सो दिस इज सर्व संकल्प संन्यासी. मागीर मुखार चोया आमी टेक्स्ट 5 आमी पळयता की देर इज अ ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ प्युरिफिकेशन विच इज गिवन की मन आमगेल बंधू वय मन आमगेल शत्रू वय. ते आमगेल वयर डिपेंड करता आमी कशी नियंत्रण करूं येता म्हणून. कशी केन्ना एक बागेल ओपन केल्यार डोर बागेल ओपन केल्यार आमी भायर वचयता तशींची मना डोर भायर ओपन करून आमी खंयच्या विशयांत आमगेल मन लावचें that is our choice. कशी लास्ट टाइम ते क्वेश्चन आन्सर सेशन जननी माताजीन सांगिल्लें की कृष्णा has given us free will म्हणून.
आमगेले केतना एक ते फ्री विल असता कसं आमकां जाव को म्हूण आमी डिसायड करूं देव फोर्स करना इनफॅक्ट भगवद्गीता एंडांतूय देवान सांगचे अर्जुनाक हांव पुरो सांगिल्लो आसा तुका नाव यू हॅव टू डिसायड वॉट यू वॉन्ट टू डू तुम कसं करता सो द चॉयस इज देर हां म्हाका चॉयस करतरी कसं ताजे एफेक्ट असल्यार ते आमी भोगू का चांग असो वायट असो जस्ट लायक यू मायट डिसायड टू गो टू अ डेस्टिनेशन बॉम्बे वचका की दिल्ली वचका म्हूण तुमी डिसायड केलें चॉयस तुमकां खंय वचका म्हूण मात एक पण त्या प्लेनार बसली की अर्ध वाटेर प्लेनार दोन जंप मारका यू हॅव टू गो थ्रू दॅट प्रोसेस बट इनिशियली वी ऑलवेज हॅव द चॉयस की आमी कसं करूं येता लायफान तुला सो अशी ती आनी तूं मुखार सांगिल्लें आसा की कृष्ण केन्ना आमकां चॉयस दिसता आनी शास्त्रान सांगिल्लें आसा मन एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षया म्हूण म्हळ्यार मना निमित्त मनुष्याक बंधनांतूय पडता तो ताका मोक्षय मेळचे साध्य आसा सो इट इज ऑलवेज अ चॉयस वीच वी हॅव आनी आमकां मनांत येवचें पुरो की कंट्रोल आसा आमगेले सांगचे इजी वे चॉयस आसा जाल्यार रियली डू वी हॅव कंट्रोल येस वी अग्री की एब्सोल्युटली कंट्रोल ना सिच्युएशन इज डिफिकल्ट इट्स नॉट इजी बट अशी सांगू जायना आमकां की एब्सोल्युटली कंट्रोल ना सिग्निफिकंट कंट्रोल आसा आमी प्रयास केल्यार देवान मुखार हे चॅप्टरान सांगचें आसा मे बी इट विल बी कवर्ड टुडे ऑर टुमॉरो ऑन वेडनेसडे प्रयास केल्यार खंडित साध्य आसा म्हूण आनी मनाल आतां अशें आमी कार ड्रायव्हिंग करतना पळय कशी स्टेरींग आसता ताका मन हेकड तेकड वता आतां आमी सांगीत स्टेरींग व्हील सोड हे कार खंय व्हरता आमकां ते वचुका पडटना नो द स्टेरींग व्हील इज इन युअर हँड तुमी ताका घुंडो येता रोडार दोकून कार लेफ्ट सायडा वता रायट सायडा वता यू कॅन यूज द स्टेरींग व्हील तशी मनाक आमी कंट्रोल करचें इट्स पॉसिबल इट इज नॉट इम्पॉसिबल तशी हे पॉयंट्स जाता आनी मुखार एक टेंडन्सी आसता वेन वी डोंट कंट्रोल वी टेंड टू ब्लेम अदर्स फॉर अवर सिच्युएशन हे ब्लेमिंग मेंटॅलिटी हे एक सिच्युएशना निमित्त अशें जाल्लें हे एक सिच्युएशना निमित्त अशें जाल्लें हाण अशी करना तरी जाल्यार सो हे मनांत आमगेले पुराय हे ब्लेमिंग टेंडन्सीज येता ती नियंत्रण नासल्यार फॉर वॉट एवर सिच्युएशन इन युअर लायफ फर्स्ट आमी हें डिसायड करता की आमी आमगेले मन यूज करून आमगेली बुद्धी यूज करून कसं आमी चॉयस केलां पळय ताचे कॉन्सिक्वेन्सीस वी वील हॅव टू फेस म्हूण सो हे पॉयंट देवान सांगचें आसा आनी मुखार शंची श्लोकांतूय देवान तें सांगचें आसा की वेन द मायंड इज कंट्रोल इट इज द बेस्ट ऑफ युअर फ्रेंड म्हूण तुमी मनाक तुमगेले वशांत घेतल्यार तो मनाक ना चांग दोस्त कोणीय ना म्हूण म्हळ्यार ही वील हेल्प यू डू वॉट एवर यू लायक तातूंत ताका एक पण डिसिप्लीन जाल्यार म्हूण तशें सांगिल्लें आसा कसं जाल्यार की आतां आमी पळयलें आसा जिवे स्वरूप होय नित्य कृष्णेर दास म्हूण म्हळ्यार कृष्णाल दास म्हूण आसता तशी आत्म म्हूण आसता पळय आमगेले भितर ताजे मेन कसं धर्म कशी साखर म्हळ्यार ताजी धर्म म्हळ्यार गोडसाणी आसता इफ इट इज नॉट स्वीट ते साखर न्ही साखर ही धर्मूची गोडसाणी कशी मिठ्ठाक तें सॉल्टीनेस मिठसाण ते मिठ्ठा टेस्ट आसता तशी आत्म म्हळें आसता पळय ताजी धर्म कसो ना सर्वीस सो आमी तें मन यूज करून आमी सर्वीस दिवचें सो आमी केन्ना वी डिसायड आमी देवाल सर्विसांत आमगेलें मन यूज करूं येता देन वी एंगेज इट बट डिफॉल्ट चॉयस म्हळ्यार हे तीन वस्तू खंडीत येता हे आमी मुखार देवान गितान सांगचें आसा काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतम त्रयत त्रजे म्हळ्यार हे तीन वस्तू मागीर मना कंट्रोल करता म्हूण सो ऑल्दो आमगेलें आत्माचें कॉन्स्टिट्यूशन आमी सांगिल्लें की आमी कशी साखरेची गोडसाणी तशींच आमगेले आत्माचें नेचर म्हळ्यार आमी सर्व करतलीं बाय डिफॉल्ट बट आमगेले फ्री वील आसा आमगेले डिझायर आसा वी कॅन डिसायड आवर बॉस कशी आमगेले बॉस आमकां कृष्ण जावका की दॅट वी कॅन डिसायड सो मनाक आमी कृष्णाल विशयांत एंगेज करूं येता बट इफ यू डोंट सिलेक्ट कृष्णा एज आवर बॉस आमी कृष्णाक देवाक बॉस म्हूण करना ती हे विंगड तीन बॉस येतात हो हाकेल कोणी बॉस ना कृष्णाल ना आमी हाका आमगेले सर्वेंट कोण घेवया म्हूण आनी ते नव तीन कोण बॉस जाता ती काम क्रोध तथा लोभस सो आत्मस पळय देवाल नेचर आसता तटस्थ शक्ती आमी खंयचे सुपिरियर अंडर अशें तें नॅचरल आमगेली टेंडन्सी सो इधर आध्यात्मिक शक्ती इलादिनी शक्ती कृष्णाल सर्विसांत अशें येता इफ यू डोंट चूज दॅट
बाय डिफॉल्ट आम्ही जस्ट लायक ग्रॅव्हिटीज नेचर असता की कसं नाही वयर दोन वस्तू घाल्यार तो घेतलो तशींची बाय नेचर आमगेल मन आस पळय काम क्रोध तथा लोभ असं तांगेल सर्विसांत वतले. सो द चॉयस इज whom we want to serve. तुमगेल फ्री विल आस न्हय आमी फ्री विलान कशें डिसायड करूं येता देवाल सेव करता की ह्या तीन बॉसाल सेव करता काम क्रोध लोभ. That is the choice we have, and every minute of our life, every second of our life, we have that choice to make. So that is something we have to be alert about. Last pancha adhyayantu end jatan devan सांगचे असं सुहृदम म्हणून भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोकमहेशम सुहृदम सर्वभूताना. So we have to trust God. He is the ultimate well-wisher. तो परमात्मा जावन आमगेलो टू असं. सो त्या प्रकारारी आम्ही मुखार वचुया. आता टेक्स्ट 7 अंतू फर्स्ट टाइम गीतेंत परमात्मा म्हणून तो शब्द यूज जावचे आसा. अंतू देवान सांगचे आसा जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मान अपमानयो. म्हळ्यार संन्यासी पुरा लेवलार द्वंद सोडता म्हणून कशी खंयची पुरा लेवलार फिजिकल लेवलार शीतोष्ण म्हळ्यार फिजिकल लेवल जालें शाक खाता थंडी खाता हे फिजिकल लेवलार डिपिक्शन जालें शीतोष्ण. मागीर मना लेवलार कसं न्हय सुख दुःखेषु ह्या वेळी तो द्वंदा दुखून भायर येता संन्यासी तागेल परमात्मा वयरी मन केंद्रीत करचे प्रोसेस अष्टांग योगांत करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आनी थर्ड लेवल म्हळ्यार अहंकारा लेवलार तथा मान अपमानयोः. मुखार कृष्णान सांगचें आसा की तागेलें पंचमहाभूतांनी देवाल तें भौतिक शक्ती असतं पळय दोन नमुने एनर्जी असतं देवाली स्पिरिच्युअल एनर्जी आणि मटिरियल एनर्जी इलाद्री शक्ती. ती माया शक्ती असता भौतिक शक्ती असता तांतू 8 भाग असता ती तांतुली हे मन बुद्धी आणि अहंकार म्हणून असता. सो कोण तो योगी आसा तो हे तिन्नी लेवलार द्वंद्वा दोखून भायर येता. मुखारी 8 आणि 9 श्लोकांतू हे एक शब्द येता आणि प्रभुपादान तांतू इंटरप्रेट करचे आसा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा म्हणून की इट इज नॉट जस्ट बुकिश नॉलेज. एक 3 लेवलार असता. फर्स्ट टाइम वेन वी मे बी रिडिंग भगवत गीता आमी एफेक्ट जाता ती बट इट इज ऑन अ लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन. मागीर मुखारसून आमी ते वाजिता 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 वता ती समजून घेवचे ट्राय करता ती पुरा जनान सांगिल्लें आयकुचे ट्राय करता ती फ्रॉम सिम्पली फ्रॉम इन्फॉर्मेशन इट बिकम्स नॉलेज. म्हळ्यार आमकां तांतू कशें की एक कळचे सूर जाता हा अशी वे अच्छा अशी म्हळ्यार आयकून मागीर ते थर्ड लेवल कशें जाता आमी ते आयकलेले फिलॉसॉफी वेन वी स्टार्ट प्रॅक्टिकली अप्लायींग इट ऑन अवर लायफ हें करूं दिसता हांणी अशी सांगिल्लें त्या भक्तान त्या स्वाम्यान प्रभुपादाल बुक्सान तशी बरयलेलें मे बी आय शूड ट्राय दीस आउट इन प्रॅक्टिकल लायफ. तांणी सांगता की हरे कृष्णा जप चांग म्हणून हांव आयकलो ताची बेनिफीट कसं कसं आसा म्हणून आयकलो. नाव आय एम प्रॅक्टिकली ट्रायंग टू डू इट. हांव एक राउंडान सूर केलें मागीर ते ओवरऑल ते एक्सपिरियन्स स्लोली बिल्ड्स अप. तेन्ना कशें जाता ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा म्हळ्यार नॉट ओनली डू वी हॅव नॉलेज बट वी हॅव प्रॅक्टिकल नॉलेज ऑल्सो ऑफ हाव इट वर्क्स. सो अंत प्रभुपादान पॉयंट सांगचे आसा वेन वी मूव फ्रॉम बुक नॉलेज टू द पॉयंट वेर वी कम टू स्टार्ट अप्लायींग दीस प्रिन्सिपल्स इन आवर लायफ then that book knowledge gets converted into practical knowledge जाता ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा. आणि ते एक श्लोक आसा अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेत गृह्यम इंद्रिया सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरित अधम. म्हळ्यार ह्यांतू 2 पॉयंट येता उन्मुख आणि विमुख म्हणून. उन्मुख म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल आमी सूर्या पळोवन राबल्यार सूर्याल उन्मुख आसा ती आमी आतां सूर्याक फाटी दाखोवन राबल्यार आमी सूर्याल विमुख जाली. सो दॅट चॉयस इज देर अगेन आमगेले आमी देवाल विशय देवाल आध्यात्मिक कसो विषय आसा चांग आसा ताजेर उन्मुख जावन राबल्यार आनी वी स्टार्ट प्रॅक्टिसींग दी स्लोली विमुख जायना सी ते प्रोसेस कशें जाता इन्फॉर्मेशन बिकम्स नॉलेज येता आनी ते स्मरणा लेवलार येता. अगोर स्मरण जाता आसता आमकां बशील कडेन आमी उडगास येता हें ते पॉयंट आयकलेलीं आमी देवान हो विशय सांगिल्लो वय समजी आतां पळयल्यार आमकां तशी दिसता. आणि स्लोली आमी केन्ना वी बिकम मोर फोकस्ड स्लोली एंड स्लोली देन देव परमात्मा जावन आमकां ते भितर दोकून एक स्फूर्ती दिता. ते स्फूर्ती दिल सिता
वी रियली बिकम एंगेज्ड आमकां भितर दोकून की एक खुशी जाता त्या परमात्मान मात दिवची त्या गुरुल दयेन मेळची ती स्फूर्ती. सो स्मरण बिकम्स टर्न्स इनटू स्फूर्ती. ती स्मरण आमी करता आसतात पळय ते स्मरणान तोकून आमकां देव भितर तोकून एक स्फूर्ती दिता आनी आमी ऑटोमॅटिकली आमकां देवा विशयांत एक कशें की एक रुची येता. आनीक एक करुया, हें नामस्मरण करुया, आमी हें सत्संगा प्रोग्राम अटेंड करुया, टायम आसा थोडें हें बूक वाजुया, भागवत आमी भगवत गीता आयकुया, हें भागवत पुराण कोंकणी कशें की न्यू यूट्यूब व्हिडिओ आयला ते आयकुया. स्लोली युअर स्मरण बिकम स्फूर्ती एंड यू बिकम मोर एंड मोर इंटरेस्टेड. सो दॅट इज द पॉयंट विच इज बींग मेड हियर. आनी ते आमकां केन्ना कन्विक्शन येता, ती स्फूर्ती येता तेन्ना कसं एक कन्फ्युजन कॉन्ट्राडिक्शन्स आसल्या पळय दॅट अपियर्स टू गेट स्लोली अँड स्लोली सॉल्व्ड. आमी ह्या लायफान तूं कशी कोर येता डिस्पायट डिफिकल्टीज, डिस्पायट द प्रॉब्लेम्स. अशी देव सांगना, देवान भगवद्गीतेन सांगिल्लें आसा दुःखालयम अशाश्वतम म्हणून. दुःख खंडित आसतना बट फ्रेम ऑफ रेफरन्स चेंजेस. फ्रेम ऑफ रेफरन्स चेंजेस म्हळ्यार कशें सांग येता, आतां तुमी खंयचे व्हड शहरांत गेल्यार तुमकां व्हड व्हड बिल्डींग दिसचे पुरो, 20 माळ्याचें 25 माळ्याचें व्हड बिल्डींग दिसचे पुरो. इतलो व्हड प्रॉब्लेम. मात आमी त्यांची बिल्डींग स्कायस्क्रेपर्स म्हणटात पळय आमी, 25 माळ्या 40 माळ्या 50 माळ्या बिल्डींग, त्यांची बिल्डींग आमी आकाशार दोकून प्लेनार दोकून पळयताना ते बिल्डींग सान्य दिसतलें आमकां. उज्या पेटे म्हणटा ते बिल्डींग सान जाला हांवें ना, मात आमी वयर दोकून पळयतात न्हू ताका सान दिसता. सो वॉट हॅज हॅपन्ड, फ्रेम ऑफ रेफरन्स हॅज चेंज्ड. तशींच आमी गिताचें हें ज्ञान वाजून वाजून वेन दिस इन्फॉर्मेशन बिकम्स नॉलेज एंड दिस नॉलेज बिकम्स प्रॅक्टिकल आनी तें स्मरण आशिल्लें देवान आमकां स्फूर्ती दिता तेन्ना अशी न्हय की ते प्रॉब्लेम आशिल्ले आमगे लायफ आतां सॉल्व जालना, बट दॅट बिकॉज द फ्रेम ऑफ रेफरन्स हॅज चेंज्ड, आमी गिताचें अध्ययन करून दॅट सेम प्रॉब्लेम नाव स्टार्ट्स लुकींग व्हेरी स्मॉल. फूड आमगेलें कशें की एक मात्ती वायट जाता म्हणल्यार हें हें जालें प्रॉब्लेम, तें हें जालें, मन लागना खंयच्यान तूं एक नमुने स्ट्रेस एंग्जायटी येता. दॅट सेम प्रॉब्लेम विल बी देर. इट इज नॉट दॅट इट हॅज डिसअपियर्ड, बट बिकॉज तुमकां दिव्य जावन आशिल्लें ज्ञान तुमी आनी तूं कॉन्टॅक्टांत आयलीं ती युअर फ्रेम ऑफ रेफरन्स वील चेंज आनी तुमी तितलें डिस्टर्ब जायना तेनी चांग रुपार जीवन करचें तें भाग्य देव दिता म्हणून सांगिल्लें आसा. जस्ट लायक प्रॅक्टिकल लेवलार आमी एक रेसिपी ऑर पळयल्यार इट डजंट हॅपन, बट तुमी प्रॅक्टिकली कोण जाल्यार तें कळटलें म्हणून सांगिल्लें आसा. सो स्लोली this processes start happening आणि आमगेलें तें कन्विक्शन आशिल्लें तेन्ना तें आमी आनीकय हगूर हगूर तांतू मुखार सून वचयता. सो एक प्रकारार हें अष्टांग योगांतू हें सेम प्रोसेसीस सांगिल्लें आसा. सूर्य आमी आयकता आनी तें श्रवणम आमी कान्नान, मागीर आमी ताजे विशयी मनन करता, ती तांतू विशयी विचार करतात. आज हें लेक्चरांत हें आयकलेलें, आज भगवद्गीता श्लोकांतू हें कृष्णान अशी सांगिल्लें अर्जुनाक, ते म्हळ्यार मनन करुया तें कसं न्हू. एंड देन यू स्टार्ट एप्लायींग इट. त्या अष्टांग योगांतू निधी ध्यसना म्हणटात आनी हें निधी ध्यसना निमित्त आमगेल्या मना वयर, आमगेल्या बुद्धी वयर, आमगेल्या अहंकार वयर परिणाम पडटा खंडीत, तें सांगता आशिल्लें. आनी 9व्या श्लोकांतू कशी तें फुडें सांगिल्लें आसा पळय, पंडिता समदर्शन म्हणून फुडें श्लोकांतू कित्याक पुरा जन एकल्याक दिसतात कोण आध्यात्मीक जिवनात तो योगी आसा. तशींच हांतूय सांगता ती कित्याक भांगर असो फात्तर असो ताका एक दिसता म्हणून, त्या प्रकारार हे 9व्या श्लोकांतूय सांगिल्लें आसा. आतां मुखावेले श्लोकांतू कृष्ण आनीके तो योगी आनीके ते अष्टांग योगा प्रोसेसांतू कशी मुखार सून वता म्हूण तें पळोवया. 10 to 14 श्लोक आसा. सो हांतू ते 2 पार्ट एक येता. एक्चुअली ते आसनाच कसं पार्ट असतं पळय, दॅट इज कॉल्ड एज हत योगा, फिजिकल एस्पेक्ट, आणि ते सायकोलॉजिकल एस्पेक्ट असं पळय ते आमी कसं नॉलेज गॅदर करता ती इंद्रियान, ते ध्यान योग म्हूण जाता. सो दिस इज कसं म्हणटा ती अष्टांग योगाचे एक सान रुपारी देवान हें प्रोसेस सांगिल्लें. डिटेलान तें ताजी कितलीकी वस्त आसा योगसूत्रांत ह्याची डिटेल्स. सो युक्त वैराग्य मुच्यते म्हळ्यार देवान एक सान रितीन सांगलां की तो पुरा तागेले इंद्रियाचे पुरा सोडून परमात्मा वेळी फोकस करचें ट्राय करता म्हणून सांगिल्लें आसा. आतां डिटेलान कशें जालें ना म्हळ्यार नाव वी हॅव टू एक्चुअली सी दॅट भगवद्गीता अशी नॉर्मल बूक न्ही, हें एमर्जन्सी बूक, हें युद्धा मध्येन उलयलेलें. हांतू देवान डिटेलान कसं सांगना. देवान
ಗೊತ್ತಸ की मुखार या कलियुगान तुझी जन्म वाजितली ती होड होड कसाने सांगल्यार कोणाल्या पेशन्स ना ऐकूचे ताका देवान 700 वर्सेस भितरी मॅक्सिमम इम्पॅक्ट जो तसले पुरा वस्तू देवान सांगला कंप्लीटली. आता कोणी स्टुडंट करियर काउन्सिलिंग फॉर एग्जाम्पल 10th स्टँडर्ड नंतर कोणी स्टुडंट डिसाइड करचे पुरो की कॉमर्स वचका की सायन्स वचका की और वॉट एवर फील्ड ही वॉन्ट्स टू तो कॅरियर काउन्सिलर होता और कोणी कोत्तशील टीचर ಎಲ್ಲ ಬತ್ತलो टीचर कोणाला तो कन्सल्ट करता तांणी सायन्स पुरा डिटेल सांगना तांकां और कॉमर्स पुरा डिटेल सांगना वयर वयर सांगतली ती की सायन्स म्हळ्यार तुका ह्या विशय शिक्षा मेळचे पुरो आणि कॉमर्स म्हळ्यार ह्या विशय पुरो आणि तू ह्या फिल्डान तू शिकल्यार तुगे करियरान ह्या तू कर येता म्हूण नॉट इन डिटेल बट जस्ट अबाउट इनफ फॉर मेकिंग हिम द ताण डिसिजन करचे खातीर. तशी त्या प्रकारे कृष्ण विंगड विंगड योगा विषय सांगता आसता कृष्ण जस्ट इनफ की अर्जुनाक कळटलें तो विषय कसो न्हय म्हूण आणि मागीर देवान भक्ती योगा विषय सांगचे आसा हाजे मुखारी सो दॅट अर्जुना इज व्हेरी क्लियर की देवान म्हाका ह्या एक चॉयस दिला ह्या एक चॉयस दिला यू कॅन टेक कॉमर्स यू कॅन टेक सायन्स यू कॅन टेक इकॉनॉमिक्स कसं जेवका त्या घेव येता आय एम गिविंग यू अ चॉयस आणि ह्या घेतल्यार मुखार तुगेलें करियर हें तशी देव पुरा सांगता हें कर्मयोग हें ज्ञान योग इन ब्रीफ just about enough for Arjuna to make that decision without getting too much into details. So that is the aspect 10 to 14 to capture jalna. And it's not just the physical aspect. Yoga mala generally at yoga studios asati world over popular asa, especially last few years and purdokon asati tela atar anike popular jalna yoga. So the yoga mala physical aspect aware shared prominently world and konaka yoga malari hai एक पंत हांगा पुणेंतू राधानाथ स्वामी आणि BKS अय्यंगार म्हणून तांगेल मिटींग जालें BKS अय्यंगार म्हणून कोण तुमकां योगा विशय गोत आसा ही इज अ व्हेरी वर्ल्ड फेमस पर्सनॅलिटी अय्यंगार योगा म्हणून पुरा कडेन आसता तांगेल स्कूल्स कॉलेजीस कितले की बुक्स आसा ती तेन्ना राधानाथ महाराजांनी अय्यंगाराल मिटींग जाताना BKS अय्यंगारान सांगलें की राधानाथ महाराजान ऑफकोर्स विथ ग्रेट ह्युमिलिटी BKS अय्यंगारा प्रेस केल्लें की तुम्ही योगाचे इतलो प्रचार केला तुमगे निमित्त कितले जणांनी ह्या योगांत इंटरेस्ट घेतला तेन्ना BKS अय्यंगारान सांगलें की नाही हांव योगाचे विके प्रॅक्टीस केला जाल्यार मेगेले जन येतले कोणा वेट उणी कोरका कोणाक संख्ये एक्सरसाइज कोरका जाल्यार निज जावन पतंजलीन योग सूत्र कसले बरयलेलें की ते परमात्माल प्राप्ती कसले कोरका म्हणून ते आसन आनी देवर जस्ट स्टेप्स ऑन द लॅडर दॅट वॉज नॉट द एम मस्त जनांक ते योगा स्टुडियोज येता म्हळ्यार दॅट इज दॅर एम इज टू डू एक्सरसाइज जाल्यार पतंजलीन ते योगासन केलेलें तेन्ना दॅट वॉज की मनाक बुद्धीक नियंत्रण करून मागीर मुखार वयल स्टेप कसो परमात्मा वयरी फोकस करचे ताका अशें कॉन्वर्सेशन जाता तरी BKS अय्यंगारान सांगलें की हांव येतोळ तें हाजे फिजिकल एस्पेक्टारी केलेलें आतां मुखार सून हांव हाचे विशयारी कसो बरोवका म्हणून मागीर तांणी कोर ऑफ योगा म्हणून एक बूक बरयलां ताजे नंतर तातूंत तांणी ते मुखार वयल स्टेप्स सांगलां तांणी श्री वैष्णव हांतू दोकून परंपरे दोकूनय BKS अय्यंगार की विष्णू वैरी कसं स्मरण करका म्हणून तांणी ते कोर ऑफ द योगा म्हणून बुक बरयलें आनी तांणी ते बुकाचे फर्स्ट फ्यू प्रिंट्स तूं राधानाथ महाराजा पेटोवन दिलेलें की हांव तुमगेले उठते कॉन्वर्सेशन केलेलें ताजे निमित्त हे म्हगेल मनांत हांव प्रेरीत जावन हें बुक बरयलां म्हणून हें एक सांगयता की तो कशी भक्ता लोट कॉन्टॅक्ट आयल्यार कोणाल मनांत तूं जाल्यार बी देवाल सेव करता तसो भावना येता ते पावर येता म्हूण कळूं येता. आणि तांणी उलयतना ते कॉन्वर्सेशनाक सांगिल्लें की हरे नामैव केवलम आतां आमी केन्नाय आयकता ती की देवाल नामस्मरण होड हे पतंजली योगा सूत्र कसं आसचे पुरो जाल्यार हे कलियुगांत तूं ते सेम वस्तू कसं ते योग सूत्रांत तूं अल्टिमेटली पाव येता हे कलियुगांत तूं सुलभ रुपेरी हरी नाम घेवनूच जाव येता म्हूण तशें तांगेले डिस्कशना भाग आशिल्लो. Magiri, we'll go to 15 to 23, which is the last part of our discussion today. So another 10 to 15 minutes, I'll try to wind up. So, antu satisfaction or kasi ki ek santosh monasya pada, that is not something which comes. You have to be, happiness is a choice. Ek panta sangta te tumi popularly aikal asya puro, chant Hare Krishna and be happy. So chant Hare Krishna and be happy means be happy. The proactively sangla, happy jayati. Situations will never be perfect. आमगेल मन कसं आसता की हें जाल्यार एक चांग आशिल्लें हें जाल्यार एक चांग आसलें बट ऑलवेज देर बी समथिंग विच विल नॉट गो एज पर युअर प्लॅन. दॅट इज द वे द वर्ल्ड हॅज बीन डिझायन्ड. थिंग्स विल नॉट गो एज पर युअर प्लॅन. चांग रुपार कसं केसर खावचें मेळल्यार रुचीची
केसर भात तांतू थोडे रॅम असल्यार ते खाता आसता चांग गोड केसर भात येता जाल्यार तोंडा थोडे रॅम येता. सो ऑलवेज लाईफ इन दिस मटेरियल वर्ल्ड जगत ते अशी असता की कसं की एक चांग जाता जाल्यार एक कसं की एक मेकेल मन आशिल्लें तशी जायनी म्हणून. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ह्या मनाची क्वालिटी की वी हॅव टू ट्रेन आवर माइंड की खंयच्या सिच्युएशनार संतोष पावका म्हणून बरें जातलें संतोष पावका. सो वी हॅव अ ट्रेन आवर माइंड. हातूंच योगा सुत्रान हे 5 स्टेज दिलेले आसा माइंड कंट्रोलाचे. वन इज द मूडर स्टेज म्हणून सुरेची एक प्रकार लेझीनेस और डलनेस ऑफ द माइंड कसं एक क्लियरिटी दिसना जाल्यार ते योग सुत्रान सांगिल्लें आसा मुखावेल स्टेज आमी हे भक्ती रुपारी आमी हे स्टेज पळयता. द सेकंड स्टेज इज शिप्तके ऍक्टिव्ह आसा ती जाल्यार रजगुण म्हणटा पळय एकदम स्ट्रेस मेनिया कसं टिपिकली कसं कॉर्पोरेट लायफाचे अशें पुरो और खंयच्या सिच्युएशनाचो कॉर्पोरेट लायफ म्हूण न्ही कसं की एक एजिटेटेड आसतात मनांत. इट इज बेटर देन मूड की कसं पूण एक ऍक्टिव्हिटी जाता आसा जाल्यार मनांत कसं एक स्ट्रेस आसता हें आसता आनी ताजे निमित्त आमगे शरिरा वयर एफेक्ट जाता मस्त डिजीज हें पुरो शिफ्ट मना निमित्त जाता ते योग सुत्रान सांगिल्लें आसा. द नेक्स्ट स्टेज इज ऑफकोर्स विक्षिप्त म्हळ्यार डिस्ट्रॅक्टेड जाल्यार स्ट्रेसफुल न्ही. आतां फॉर एक्झाम्पल तुमी हे लेक्चर आयकता आसा त्यात बॅकग्राउंडात तुमगेलो मस्त आवाज आसा कोण की ओडोड उलयता आसा तुमी आयकता ती जाल्यार मन तुमगेलें डिस्ट्रॅक्टेड आसता कसं की तुमकां फोकस करचें जायना कसं की डिस्टर्बन्स. सो विक्षिप्त स्टेजार मन तशें आसता कसं की ट्राय करतात आमी करचें देवाल विशय जाल्यार डिस्ट्रॅक्टेड आसता. मुखारी एकाग्रता म्हळ्यार एक फूल कॉन्सन्ट्रेशन येता कसं करतना देवाल विशय एकाग्रता म्हणून सांगता. एक स्टुडंट लायफांत आमी पळयता आमी पुरा जेन्ना वी वर स्टुडंट्स एट वन पॉयंट ऑफ टायम स्टुडंट लायफान आसल्यार एग्जामाची एक म्हयनो फुडें आसल्यार ते एक चॅप्टर वाचूंक जाल्यार आमगेलो सगळो दिवस वचचे पुरो. कसले की टायम आसा आमकां तसो एक म्हयनो टायम आसा आनी एक टायम आसा ते एक चॅप्टर वाचयता जाल्यार त्यांची एग्जामाची एक रात्री फुडें और एक दिवस फुडें आमी 10 चॅप्टर 7-8 घंटे भितर वाचूचे साध्य आसा आमकां. कसले की एक सेन्स ऑफ एमर्जन्सी आसा तेन्ना त्या सिच्युएशन आमी इमॅजिन करीत की ते एकाग्रता एक चॅप्टर वाचूचे इतले वेळ लागता आशिल्लें आतां इतलें ते कसं की एक सिच्युएशन आशिल्ले निमित्त नाव वी कॅन फोकस आवर सेल्फ मोर. सो दॅट इज द स्टेज ऑफ एकाग्रता म्हळ्यार आमी हे करूं येता. आनी निरोध म्हणून आसा कंट्रोल हे योग सुत्रांत आशिल्लें आसा की इन दीस स्टेज यू आर एब्सोल्युटली कॅप्टिवेटेड. आध्यात्मिक विशय सोडून तुमगेलें मन अंत विंगड कसं न्ही येयना. It comes slowly. That is that stage. Even in normal situations in our life, we can see so many people. कोणी खंयचे एक फिल्म स्टार फॅन आसता ती तांणी त्या फिल्म स्टाराले टी शर्ट घालतलीं तागेले विशय विडियोज पळयतलीं ती और न्यूजपेपरान तागेले विशय आर्टिकल्स वाचयतलीं की तो कसं खाता तो केन्ना वता बिकॉज वॉट हॅज हॅपन्ड तागेलें मन एब्सोल्युटली कॅप्टिवेट जालना. ऑफकोर्स दीज आर ऑल ट्रान्झियंट. ते एक वर्सा खातीर एक फिल्म स्टार नेक्स्ट इयरा खातीर विंगड फिल्म स्टार अशें पुरो जाल्यार तागेलें मन त्या टायमार कॅप्टिवेटेड जालना. सो देवान आमगे भगवत गीता भागवत इन्फॉर्मेशन दिलां आनी आमकां प्रभुपादान चांग रुपार हे प्रेजेंट करचें कसले ट्राय केलां सो दॅट आवर मायंड बिकम्स कॅप्टिवेटेड. केन्ना आमी ते कृष्णाल विशयांतू देवाल विशयांतू आध्यात्मिक विशयांतू मायंड आमगे कॅप्टिवेट जाता हातूंत कसं की एक भारी चांग आसा then we can reach that stage of ekagrata. आमी केन्ना वाजयता तेन्ना आमगेलें मन भारी लागतलें. वी हॅव टू बी कॅप्टिवेटेड. कसं की एक कोरका एक कल्ल्यार कसं की चांग जात दिसता दॅट इज अ गुड स्टेज बट वी विल बी डिस्ट्रॅक्टेड. बट वेन यू आर कॅप्टिवेटेड नॅचरली यू वॉन्ट टू डू दीस थिंग. सो दीज आर द इंटरमिडिएट स्टेजीस हें करूं येता. आनी हाजी ग्रेट एक्झाम्पल आमी पळयता की अंबरीश महाराजू आमी पयलीं शकीचरण माताजीन हें श्लोक सांगिल्लें. सो दीस इज द सेम वे. सो सवै मना कृष्ण पदारविंदयो वाचांशी वैकुंठ गुणार्णवने करो हरेर मंदिर मार्जिना दिशु श्रुतीम चक्राच्युत सत्कथोदय. म्हळ्यार अंबरीश महाराज आसा तांणी पुरा तांगेली इंद्रिय मन कृष्णाल पायारी वाचांशी देवाल विशय उलयता आशिल्लीं ती करो हरेर मंदिर हात तांगेले देवाल सेवे यूज करताली. सो 3 श्लोक आसा ती कशी तांगेली लायफ. सो नाव इफ वील सी की आमकां एक पण टेंडन्सी आसता की आध्यात्मिक जीवन म्हळ्यार कसं न्ही रिटायर्ड जना खातीर कोणाक कसं न्ही काम ना तांणी बैसून हें पुरा भगवत गीतांनी वाजूं येता. और संन्यासी जन आसा ती तांणी पुरा ब्रह्मचारी जन आनी पुरा हें काम सोडून तांणी बसलीं ती कसं की तांकां देवाल विशय रुची आसा म्हणून
हें आमगेल न्ही, आमकां खंय टायम आसा हें पुरो. बट नाव इफ यूल सी एग्जाम्पल्स, आतां अंबरीश रायान पळयलें, तो राय आशिल्लो सगळ्या युनिवर्साचे. रायाल तुमी इमॅजिन करूं येता कितली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा पुरो. हे भगवत गीता वय कोणाला सांगता सर देव? अर्जुनाक. अर्जुन ऑल्सो वॉज अ योद्धा. प्रॅक्टिकली तांणी वॉरा मध्ये आसा ती, कितले सकट तांगेले एडमिनिस्ट्रेटिव्ह टास्क आसा ती, कितले सकट तांगेले एक राय म्हळ्यार सगळ्या भारत वर्षाच तांणी व्हड प्रिन्स आसा. इमॅजिन तांकां सांगतास देव. सो वेन दीज पीपल आर एबल टू एंगेज देमसेल्स इन देवाल सेवा, खंयचेय सिच्युएशन आमकां काय अर्जुना की ना अंबरीश महाराजा की ना चड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना की आमी सांगीत की आमगेले टायम ना म्हणून. सो वेन दे आर शोईंग बाय तकाची देवाल विशय केन्ना भक्ताल विशय आमी आयकूं का. भक्ताल विशय आयकल्यार आमकां प्रॅक्टिकली कळटा की हाऊ दीस पीपल हॅव अप्लायड इट इन देअर लायफ. महाजनो यस गता पंथम. तांगेलें ऑफकोर्स तांकां आमी इमिटेट करता जायना, जाल्यार तांगेले फुटस्टेप्स आरी आमगेले तांकां थोडे आयडिया येता हांतू. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. आनी मुखारी ऑफकोर्स देवान व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रिन्सिपल हाडचें आसा, डू द नीडफूल. बॉडी इज अ वेहिकल आनी हाका हें प्रिन्सिपल ऑफ मॉडरेशन म्हणया ताका. युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोध योगो भवति दुःखः. मॉडरेशन. चड खावचें नज, चड न्हिदोवचें नज, चड रेक्रिएशन जावचें नज. Now this is a very simple principle that 5,000 years ago he has told this. But now if you will see, there are hundreds and thousands of self-help books, videos अशा पुरो. तुम्ही सांगतली mindfulness concept, ही मनाक mindful दवरका, you have to be in the present. आणि वर्क लाईफ बॅलन्स असू का, यू हॅव टू बी एबल टू मॅनेज. या देवान 5,000 वर्ष फुडें सिंपल श्लोकान सांगिल्लें आसा, युक्त आहारस्य विहारस्य. Whatever you do in life, you do the needful and do it in moderation. Anything in excess is not good. Extravagance in anything is not good. खंयच्याय विशयान तूं खावचें तूं पिवचें तूं, बिकॉज पशून आनी मनशान तूं 4 वस्तू कॉमनस म्हूण सांगिल्लें आसा, इटींग, स्लीपिंग, मेटींग एंड डिफेंडिंग. हाचेरी आमकां संग कोरका, बिकॉज आमकां शरीर आसा, आमी वी हॅव एक्सेप्टेड दीस बॉडी. सो देर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड दीस बॉडी. आमकां देवाने दिलेलें शरीर. सो डू द नीडफूल, बट एक्स्ट्रावेगन्स कांय नाका म्हणून. बी केअरफुल ऑफ हाऊ युअर टाइम इज स्पेंट, सो दॅट तेंचे मॉडरेशन आ प्रिन्सिपल अगेन. सो द जनरल प्रिन्सिपल इज की बॉडी रिलेटेड वस्तून तूं इफ यू वॉन्ट टू डू लेस वेन इन डाउट, ते मग खावचे आनी कितें खावचें आशें आसा, खावचें की नाका, बी ऑन द सायड ऑफ यू डोंट वॉन्ट टू डू इट, नाका हें म्हणून. मात देवाल विशयान तूं हें करचें की नाका, ट्राय टू की हां चलो हें ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें, हें हांव करता म्हणून. सो वेन एवर यू आर कमिंग अप विथ इन प्रॅक्टिकली इन युअर लायफ की हें केल्यार चड दिसता म्हाका, 2 गुलाब जामून खाल्ला पुरो, तिनीच खावची की नाका, खावं नाका. मात त्यांची वस्तू तुम्ही भगवत गीता श्लोक वाजिता आसा ती, एक अध्याय वाजिलो, दुसरे अध्याय वाजूच की नाका, वाजिया. सो दॅट इज द प्रिन्सिपल यू हॅव टू यूज. सो दिस इज द प्रिन्सिपल ऑफ मॉडरेशन. व्हड मॅनेजमेंट बुक्स हांतू देर आर बुक्स एंड बुक्स रिटन, बट दिस इज द प्रिन्सिपल विच द ऑथर्स आर ट्रायंग टू कन्विन्स. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज द फॉर्म्युला. हांतू हायर लेवल ऑफ समाधी जाता. पतंजली योग सूत्रान सांगतात ते आमी पळयलें समाधी म्हणून. मात भक्तीन तुवें पळयल्यार आमकां मस्तकट समाधी जालेले विशय आसा. फॉर एग्जाम्पल रघुनाथ गोस्वामी एक स्टोरी येतात, आनी एक व्हड संत चैतन्य महाप्रभू अंडर आशिल्ले आचार्य तांणी समाधीन तशील तेन्ना म्हळ्यार हे स्मॉल एग्जाम्पल्स की भक्तीन तूं समाधीन तूं हाऊ दे आर एबल टू परसीव एन ऑल्टरनेट रियालिटी. तांणी आध्यात्मिक जिवनांत तांकां संख्य एक निज जावन तांणी भागीदार जाता ती, त्या प्रकार तांगेलें कॉन्शियसनेस जालें, म्हळ्यार तांगेलें मन तितलें हाय जाता. तांणी समाधीन तशील तेन्ना तांकां दिसलें काय की कृष्ण राधाक उकोळ धरला आनी ती वयर दोखून की झाडां दोखून एक फूल काडटा आसा म्हूण, आनी तीन ते झाडां धरलेले तेन्ना कृष्ण सोडता काय, आनी ती झाडारी लांबून आसता काय, आनी कृष्ण हांसता काय. तेन्ना त्या पळोवन समाधी स्टेजार रूप गोस्वामी हांसता म्हूण सांगिल्लें आसा. आनी थंय मुखार दोखून कोण की एक पांय समनातील मनुश्य चमकून वता आशिल्लो, तो लेखता की रूप गोस्वामी तांकां पळोवन हांसता म्हूण. मागीर तांगेले भितर चर्चा जावन मागीर ते फायनली कळटा. म्हणून भक्ताल हांतूय ते हायेस्ट स्टेज आरी चैतन्य महाप्रभू जिवनारी पळयता, हायेस्ट स्टेज आरी तांणी ह्या जिवनांतू तांणी एक ऑल्टरनेट ते देवाल तांकां दर्शन जाता म्हणून अशें तें भक्ती योगा लेखा ती समाधी स्टेज. ते
ह्या मागीर अशें पुरो ब्राह्मण आले तो मानस पूजा करता देवाक मनान तूं तागेलें कांय नाशिल्लें तो मनान तूं देवाक खीर कोरून अर्पण करता काय आनी तें हुन आशिल्लें देवाक निवेद करची पशी हय मस्त हून आस की म्हूण आपडटा काय तेन्ना त्या मनान ते समाधी स्टेजार आसता मात रियालिटीन पळयलें तागेलें बोट जोड नासता काय आणि त्या प्रकारचो तागेलें मन ते समाधीन तूं देवाले विशय लागिल्लें म्हणून रघुनाथ गोस्वामीले एक स्टोरी येता की रघुनाथ गोस्वामी म्हळ्यार तांणी इतले व्हड वैरागी संन्यासी तांणी खाली कितली की चमची ताक मात पिवची दिवसाक कांय खावची ना न्हिदोश ना देवाल विशयान तूं मन आनी तांगेल एक पण तो पोट समनासता काय तेन्ना तो कोण वैदी पळयत पळय ताणें सांगलां खाली साध्य ना हे 2 चमचे ताक पिवन अशी पोट वायट जालां तेन्ना रघुनाथ दास गोस्वामी सांगता की गोलोक वृंदावनांत कशें की एक परब आशिल्लें तातूंत मस्सकड खावचें आशिल्लें पळयल्यार त्या ऑल्टरनेट स्पिरिच्युअल रियालिटीज तांणी समाधी स्टेजार तांकां ह्या जिवनांतूच ताचे कशें की परिणाम मेळटा म्हणून सो दॅट इज हाऊ इट इज सो वी हॅव कायंड ऑफ सेन द फर्स्ट फेज ऑफ दिस 6th चॅप्टर इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग आणि सेकंड फेजांत आमी पळयत अर्जुनाक मस्त क्वेश्चन्स आसता हे अष्टांग योगा तूं सांगिल्लास की एका कडेन बैसुका मना केंद्रीत करका पुरा डिफिकल्ट दिसता कृष्णा हांव कशें करचें म्हूण देव कृष्णाक निमगेता सो दिस वी वील फायंड आउट ऑन वेडनेसडे वॉट इज टू बी डन बट फॉर एट आवर स्टेज आमी कशें करता एट अ प्रॅक्टिकल लेवल व्हेरी सिंपल फॉर्म्युला हॅज बीन गिवन टू अस तुम्ही उडगास दवरता जाल्यार तुम्ही ABCD म्हणून उडगास दवर येता A फॉर असोसिएशन की भक्ताल संघांत सुका B फॉर बुक्स भागवतम भगवद्गीता वाजू येता C फॉर चॅन्टिंग देवाल नामस्मरण करयात जाल तितलें करयात टायम मेळेल तेन्ना some may be able to do 1 round try to do 2 rounds time can 3 karyati and whatever maximum you can do you do and the third thing is diet chang rupar prasad grahan karyati because whatever we eat also affects our mind so here same formula use केल्यारी ashtang yoga may be impractical for us but आमके हे एक सिस्टम आमगेल कल्चरांत आमगेल संस्कृतींत घेवन दिलेलें आसा वी कॅन अचीव द सेम सक्सेस विच अष्टांग योगी फुडें काळांत तो कितले की हजारो वर्स तपस्या करून ते प्राप्त करता ते कलियुगांत देवान ते ABCD प्रोसेसर सिंपल रुपार कोरून दिलेलें आसा सो दिस वी कॅन ट्राय टू अप्लाय सो थँक यू आय विल स्टॉप हियर इट्स अबाउट 9:15 जाल्लें आसा सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल अगेन तुम्ही आयकलेली कसं तुमकां लायक दिसल्यारी ऑब्वियसली हे प्रभुपादाल बुक्स हे भक्तान बरयलेले विषय आयकून आय एम सिंपली ट्रायंग टू रिपीट अ फ्यू थिंग्स आणि तू कसने देर इज नथिंग ओरिजिनल आय एम सिंपली ट्रायंग टू रिपीट वॉट आय हॅव हर्ड आणि हातूंय कसने चूक जावन आसल्यारी क्षमापण कोण दिवका थँक यू फॉर अटेंटिव्हली लिसनिंग थँक यू सो मच हरे कृष्ण धन्यवाद